आयज तुमी पळयता आसतले जी कामां केल्या म्हणटा ती कामां दिसता कामां केल्या म्हणून सांगता पळय डेव्हलपमेंट केला म्हणून सांगता तो डेव्हलपमेंट आयज दिसता आनी कसो फ्लडींग जाता ऑल ओवर गोवा आख्खे गोंयभरांत जो फ्लड जाता तेजेर कळोन येता की हो पयलोच पावस आसा स्टार्टींग फेज आसा पावसाचो आनी ह्या स्टार्टींग फेजानूच इतली दुर्दशा जाल्ली आसा आनी खुबश्यो कमिटीज नेमपाक जाय आसल्यो डिफरंट लेवलाचेर कमिटीज जावपाक जाय आसल्यो त्यो आजून बसून नेमलेल्यो ना कितल्योश्यो कमिटीज ज्यो पयलू आसताल्यो पयलींचे जेन्ना सरकार घडटाले तेन्ना कितल्योश्यो कमिटीज आसताल्यो त्यो कमिटी आयज दिसा बसून ना कोण आनी ह्यो कमिटी केन्ना जातल्यो आतां 100 दीस जाले आजून पर्यंत कमिटी ना तशीच आमची कॉन्स्टिट्युन्सीन एक GMCन आमची आसा ती एक विजिटींग कमिटी आसताली पयलू जेन्ना BJP सरकार पयलू आसलो तेन्ना विजिटींग कमिटी आसली मात ती आतां दिसत ना विजिटींग कमिटी आनी तुमी पयलां आसतलें कितें दुर्दशा जाल्या ती GMCची एवरी टायम आमकां वचून पळोवचें पडटा कितें जाला इश्यू आसा कितें मेंटेनन्स वर्क जावंक ना सो हेजो विजिटींग कमिटी एटलिस्ट आसा जाल्यार मेंटेन करूंक शकतले आमी कितें आवाज करपाक शकतले मात हें दिसून गेलें ना आनी कितलेशे स्किमींचो विशय आसा जो स्किमी जे डिलिव्हरी जावपाक जाय त्यो टायम टू टायम डिलिव्हरी जायना कित्याक हांव एज अ आमदार म्हणून म्हाका दिसता की ह्यो टायमार पावंक जाय बट खंयच्याच आतां तुमी म्हाका दिसता बाकीचे जे MLA आसा तेवूय तुमकां तेच सांगतले की ते टायमार पावना हे आमच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन न्हू बाकीच्याय कॉन्स्टिट्युन्सी सेम जाल्ल्यो आसा